नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. समेस्त गोंयकारांक चवथीची परबी. आयच्यो खबरो. आयज नव्या संसद भवनांत केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी बायलांक संसदेन आनी विधानसभेन 33% आरक्षण दिवपी नारी शक्तीवंदन बिल सादर केलें. हे बिल बायलांचे सशक्तीकरण करपा खातीर आसा अशें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी सांगलें. आयज दनपारां 1:15 वरांचेर राष्ट्रगितान लोकसभेचें कामकाज सुरू जालें. उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संसदेक संबोधीत केलें. आज मिच्छामी दुक्कड़म कहने का दिन है. ये पर्व मन से, कर्म से, वचन से अगर जाने अनजाने किसी को भी दुख पहुंचाया है तो उसकी क्षमा याचना का अवसर है. मेरी तरफ से भी पूरी विनम्रता के साथ पूरे हृदय से आप सभी को, सभी सांसद सदस्यों को और सभी देशवासियों को मिच्छामी दुक्कड़म. आज जब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं तब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है. इस स्पिरिट के साथ जब हम यहां से हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे संकल्पों से जो भी करेंगे देश के लिए, राष्ट्र के एक एक नागरिक के लिए वो प्रेरणा का कारण बनना चाहिए और हम सबको इस दायित्व को निभाने के लिए भरसक प्रयास भी करना चाहिए. आयज सकाळी लोकसभेचे आणि राज्यसभेचे खासदार सेंट्रल हॉलांत एकठांय येवन एक फोटो सेशन केले उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खासदारांक संबोधीत केलें. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की पोरण्या संसद भवनाची म्हत्व उणें जावंक दिवंक जायना. ह्या वास्तूक संविधान सदन अशें संबोधीत करचें. ह्या पोरण्या वास्तूक फाटल्या 75 वर्सां विंगड कायदे तयार केल्ले आसात. लागीं 4000 परस अदीक कायदे ह्या पोरण्या वास्तून तयार जाल्यात. 2047 मेरेन भारत विकसीत राष्ट्र करपा खातीर सगळ्यांनी यत्न करूंक जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर के नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं. आज हम यहां विकसित भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्पबद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं. सम्माननीय सभागृह, ये भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है. हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आपली चवथ कौटुंबीच्या मूळ घरांत मनयली. पुजा अर्चा करून तांणी देवाक नमन केल्या उपरांत समेस्त गोंयच्या लोकांक चवथीची परबी दिली.
आज गणपती चवथीच्यो समेस्त गोंयकारांक उलोडीत परबी. चवथीच्या निमित्तान 1.5 दिसाचो गणपती, 5 दीस, 7 दीस आनी सार्वजनीक गणपती गोंयांत खूब व्हडा उमेदीन मनयता. चवथ म्हटल्या उपरांत स्वयंपूर्णतेचो उत्सव आमी पळयता. गणपतीची मुर्ती मातये पासून मनयता. माटोळी ही जे गोंयांत रानांनी बाकी फळां फुलां जी जाता ताज्या पासूनच माटोळी तयार करता. गणपती हो स्वयंपूर्णतेची देवता आसा आनी ताकाच लागून आमी स्वयंपूर्ण गोंय करपाची संकल्पना जी सुरवात केल्या, म्हाका दिसता चवथीच्या निमित्तान ही पूरक आसा. चवथ ई बाजार होय आमी सुरवात केलो. चवथीक लागपी सगळो फराळ लोकांनी चवथ ई बाजाराचेर खरेदी केलो. सेल्फ हेल्प ग्रूप पुराय गोंयभरचे पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत हांकांय बी चवथीच्या ई बाजाराच्या निमित्तान गिरायक जालें. म्हाका दिसता आयज चवथीची गणपतीची हांव उलोवणी परबी दिता. प्रत्येकाच्या घरांतल्यान गणपती आनी सार्वजनीक गणपती व्हड्या उत्साहात 1.5 दिसा पासून 11 दीस पर्यंत एक उत्साहाचें वातावरण गोंयांत जाता आनी खरोखरूच सगळे गोंयकार व्हडा उमेदीत जाती धर्माचे सगळे लोक एकामेकागेर येता आनी धार्मीक सलोखो मेंटेन करता. अशाच पद्दतीन हो धार्मीक सलोखो मेंटेन करचो, स्वयंपूर्णतेक पूरक अशें वातावरण निर्मिती करची. चतुर्थी ई बाजार होय नेटार चलचो. परत एकदां समेस्त गोंयकारांक जे गोंयांत आसा आनी भायर आसा तांकां हांव चवथीची उलोवणी परबी दिता. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आणि वीज मंत्री सुधीर ढवळीकर हांणी आपापल्या घरांत चवथ व्हड्या दबाज्यान मनयली. गणपतीची पूजा करून गणपतीक नैवेद्य अर्पण केल्या उपरांत तांच्यांनी समेस्त गोंयकारांक चवथीची परबी दिली. गणपती हे आमचे आराध्य दैवत. खंयचे कार्याचे शुभ कार्य काम आमी करता आसतनाच गणेश पूजा करूनच मुखावेले पावल आमी मारतात. आनी अशाच प्रसंगी आज गोंयकारांचो उमेदीचो आनी मनाभावांतलो हो गणेशोत्सव जाका आमी चवथ म्हणटात. ह्या चवथीचे निमित्तान समस्त गोमंतकीयाक भक्तगणाक म्हज्यो खूप खूप मनोकामना आणि लाख लाख शुभेच्छा. जो गणपती बुद्धीचो, युक्तीचो, शक्तीचो आणि सातत्य आमच्या फाटल्यान आशीर्वाद देणारो हो गणपती बाप्पा मोरया. आज सगळ्या गोंयकारांची चवथ मोठ्या उमेदीन मनयतात. ज्या चवथीच्या फाटल्यान सुद्धा कितलो एक गरीब सुद्धा जर मनीस जर आसलो जाल्यार तो आपल्या मनातल्या श्रीमंतीन गिरेस्तकाईन गणपतीचे पूजन करता. आज सगळ्या गोंयच्या जनतेक गणेश चतुर्थीच्यो शुभेच्छा दिता. काल गौरी पूजन जालें आनी आज खूब जाणांगेर गौरी पायल्यो आनी खूब जाणांक गौरी दवरता. हाचें म्हत्व वेगळेंच आसा. पूण गणरायाची पुजा आज सबंद गोंयांत प्रत्येक घराघरांत जाता आनी त्या शिवाय सार्वजनीक गणेशोत्सव मनयता. गोंयची प्रथा अशी आसा की ह्या उत्सवाक सगळे ज्ञात अज्ञात आसात पूण जाती बी एकठांय जावन हे जे सण आसा गांवागांवांत मनून कोण 1.5 दीस मनयता, कोण 5 दीस मनयता, कोण 7 दीस मनयता, कोण 9 दीस, कोण 11 दीस आनी अनंत चतुर्थी दिसा पायता आनी थोडे अजून 21 दीस हो गणरायाचो उत्सव साजरो करता. ताजे फाटल्यान लोकांची भावना आसा आनी ही भावना म्हणजे अशी आसा की दुख्ख करता सुख करता विद्यादान दिवपी जी शक्ती आसा ती ताजे कडच्यान आमकां मेळटा. आयज चवथ गोंयकार ज्या सणाची व्हडा उमेदीन वाट पळयता ती परब म्हळ्यार चवथ. भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीक ही परब मनयतात. गोंया भायर नोकरी करपी वा वेवसाय निमतान भायर राबितो करपी गोंयकार मुद्दाम चवथी दिसा आपल्या गांव घरा येता. म्हारगाय कितली वाडिल्ली असली तरी गोंयकारांच्या उमेदीक खंड पडना. म्हारगायेची आडमेळ पयस करून गोंयकार हो गणपतीचो सण व्हडा भक्तिभावान मनयतात. चवथीक फोगोट्यांच्या आवाजान दर एका घरान गणपती बाप्पाचे आगमन जाता. घराघरान उत्साहाचे वातावरण निर्माण जाता. घरांत श्रीच्या मुर्तीची प्रतिष्ठापनेची तयारी सुरू जाता. भटजी येवन गणपतीच्या
मुर्तीची पूजा करता आणि आरतीच्या गजरान वातावरण मंगलमय जाता। देवाक नैवेद्य दाखोवन घरातली मंडळी जेवपाक बसतात। सर्वसामान्य मनीस गणपती 1.5 दीस वा 5 दीस पुजता जाल्यार भौशीक गणपती 7, 9 वा 11 दीस आसता। भारतीय तटरक्षक दळ म्हळ्यार ICJन सजग कवायती गोंयच्या दर्यादेगेर काल घडोवन हाडल्यो। सजगचे आयोजन भारतीय नौदळ, अबकारी खातें, तटरक्षक पुलीस, MPA, CISF, नुस्तेमारी खातें आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट हांच्या जोड पालवान जाले। सजगाचो मुखेल हेत म्हळ्यार सागरी सुरक्षा तशेंच भागधारकां मदीं समन्वय सादप असो आसा। सूर्याचो अभ्यास करपा खातीर अवकाशांत धाडिल्ल्या भारताच्या आदित्य L1 ह्या यानान आनीक एक म्हत्वाचो टप्पो पार केला अशें इस्रोन जाहीर केला। आदित्य L1 पृथ्वी भोंवतणी परिक्रमा पुराय केल्ली आसून हे यान आतां L1 ह्या बिंदू कडेन मार्गगस्त जाला। फुडल्या 10 दिसांत हे यान लंगरेज पॉयंट भोंवतणीच्या कक्षेंत प्रस्थापीत जातले। लंगरेज पॉयंट पृथ्वी सावन 15 लाख किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा। BCCI म्हळ्यार भारत क्रिकेट नियामक मंडळान ऑस्ट्रेलिया आड जावपी 3 सामन्याच्या एका दिसाच्या माळे खातीर भारतीय संघाची घोशणा केली। वेंचणूक समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर हांणी ह्या माळेंतल्या पयल्या 2 खेळां खातीर KL राहुल भारतीय पंगडाचें फुडारपण करतले जाल्यार रवींद्र जडेजा उपमुखेली आसतले अशें सांगलें। रोहित शर्मा, विराट कोहली आनी हार्दिक पांड्या हांकां पयल्या 2 सामन्यां खातीर विसव दिला। मात तिसऱ्या आनी निमण्या खेळान नित्याचे मुखेल खेळगड्या सयत भारतीय संघ मैदानाचेर देंवतलो। ह्या माळे खातीर रविचंद्र अश्विन आनी वॉशिंग्टन सुंदर हांचो ह्या पंगडान आस्पाव केला। इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।